मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तिराळी न्हंयचें उदक बेळगांवांक वळोवपाचो कर्नाटकाचो प्रस्ताव हे विशीं गोंयचो पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार कितें सांगतात ते आयकात। बेळगांव जिल्ह्यातल्या बेळगांव महानगरपालिकेचे कांय नगरसेवक आसा, हे थंयचे मंत्री जे आसा सतीश जारकिहोळी पालकमंत्री त्यांच्या कडेन मेळ्ळेले आसा आनी तेंच्यांनी मागणी केल्लेली आसा की बेळगांव पिवपाचें उदक मेळपाक कठीण जाता आनी ताका लागून मार्कंडे नदीचेर जे धरण आसा आनी त्या धरणाचें उदक जें आसा हें बेळगांवान जो जलाशय आसा राखसकोप हांगासर वयता, तर तें उदक तांकां पुराना अशी तेंची अंदाज आसा आनी ताका लागून ह्या राखसकोपच्या जलाशयान उदक वाडपाक जाय जाल्यार त्याच्या खातीर तांकां आणखी उदक जें आसा तें गरजेचें आसा आनी तें उदक आसा तें व्हरपा खातीर सद्या कर्नाटकान बेळगांव आनी जांबोटीच्या लागसार जो वाठार आसा त्या वाठारांतले जे जलस्रोत जे आसा, जे व्हाळ, जे नाले, ज्यो न्हंयो ज्यो तिळारीच्या खोऱ्यान येता, तर त्यो वळोवन तेचें उदक जें आसा तें धरणाच्या माध्यमांतल्यान तांकां लिफ्ट करून व्हरपाचें आसा आपल्या मार्कंडेय धरणाच्या पात्रान आनी मार्कंडेयाच्या मार्फत तांकां तें उदक जें आसा तें राखसकोप धरणान व्हरपाचें आसा। एकंदर ह्या प्रकल्पाक लागूनूच आमकां गोंयांक जें उदक येता नैसर्गीक रित्या तें उदक कमी जातालें। कर्नाटकान हो सगळो जो वाठार आसा म्हणजे शीर्ष धरण जें आसा तिळारीचें तें धामणे ह्या कर्नाटकांतल्या गांवांन येता आनी ह्या प्रकल्पा संदर्भान गोंय आनी महाराष्ट्र ह्या दोनूय राज्यांनी करार केल्लो आसा। भाऊसाहेब बांदोडकराच्या कारकिर्दीन हे जे धरण आसा तिळारीचें तें मूर्त स्वरुपान येयल्लें आसा। मजगतीं कळसा बांदोरा पिवपाच्या उदकाच्या प्रकल्पाक पाठबळ दिवपा खातीर नरगुंद आनी बेळगांवांतल्या शेतकारांनी ब्रेस्तारा बेळगांव बंदाचो उलो मारला। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गांवस।